दानियेल प्रवाद्याचे पुस्तक अध्यायी 1. दानियेल आणि बाबिलोनाचे राय. नेबुकाडनेझराच्या दरबारांत दानियेल आणि ताचे सांगाती. जुदाच्या राया जेहोयाकीमाचे राजवडकेच्या 3ऱ्या वर्सा बाबिलोनाच्या राया नेबुकाडनेझरान जेरुसलेमाक येवन ताका वेडो घालो. सर्वेस्परान जुदाच्या राया जेहोयाकीमाक ताच्या हातांत दिलो. देवाच्या मंदिराची थोडी आयधनाय ताणे ताच्या हातांत दिली. नेबुकाडनेझरान ती शिनार देशांत व्हेली आणि आपल्या देशाच्या भंडारांत दवरली. रायाळ आणि कुळीन घराण्यांतल्या थोड्या इस्रायेलीतांक हाडूंक रायान आपल्या मुखेल हिजड्या आस्पेनासाक आज्ञा दिली. ते जावंक जाय असले कुडीचो कसलोच अवगुण नातलेले तरणाटे, रुपेस्त, सुशिक्षीत, शाणे आणि रावळेरांत सेवा करूंक योग्य असलेले. आस्पेनासान तांकां खालदेया घरांची भास उलोवंक आणि बरोवंक शिकोवंक जाय असली. रायाच्या मेजा वयले जेवण आणि दाकांसोरो तांकां दिसान दीस दिवंक जाय म्हूण रायान थारायलें. 3 वर्सां तांकां शिक्षण दिवंक जाय असलें आणि त्या उपरांत तांणी रायाचे सेवेक लागोवंक जाय असलें. तांचे मदें जुदाचे कुळियेंतले दानियेल, हनानिया, मिशायेल आणि आजारिया असले. मुखेल हिजड्यान तांकां दुसरी नांवां दिली. दानियेलाक बेल्तेशज्जर, हनानियाक शद्रक, मिशायेलाक मेशक आणि आजारियाक अबिदनेगो. पूण आपूण रायाचे जेवण जेवन आणि दाकासोरो पियोवन आपणाक बसतावचो ना म्हूण दानियेलान निश्चय केलो. देखून दानियेलान आपणाकच बसतावंक मुखेल हिजड्यान ताका कारान दिवं नये म्हूण ताणें ताचे लागीं विनंती केली. देवान दानियेलाक मुखेल हिजड्याचो मोग आनी ताची दया लाभयली. मुखेल हिजड्यान दानियेलाक म्हळें, हांव राया म्हज्या धन्याक भियेतां. ताणें तुमचें खाण आनी पिवण थारायल्यांत. तुमी तुमचे प्रायेच्या दुसऱ्या तरणाट्यां प्रास भागलेले दिशात जाल्यार तुमकां लागून राय म्हजी तकली कापीत. दानियेल, हनानिया, मिशायेल आणि आजारिया हांचेर मुखेल हिजड्यान नेमलेल्या कारभार्याक दानियेलान म्हळें, दया करून 10 दीस तुज्या सेवकांची परीक्षा कर. आमकां खावंक तरकारी आनी पियोवंक उदक दिवंक लाय. उपरांत आमचो चेहरो पळय आनी तशेंच रायाच्या मेजा वयले जेवतेल्या तरणाट्यांचो चेहरो पळय. मागीर तुका दिसता त्या प्रमाणे तुज्या सेवकांक कर. ताणें ही विनंती मानून घेतली आणि 10 दीस तांची परीक्षा केली. 10 दीस भरल्या उपरांत ते रायाच्या मेजा वयले जेवलेल्या तरणाट्या प्रास अदीक भलायकेवंत आणि धाटे मोठे दिसताले. देखून कारभार्यान तांचे नेमलेले जेवण आनी दाकांसोरो काडून तांकां तरकारी दिली. ह्या सौगा तरणाट्यांक देवान गिन्यान दिलें आनी तांकां सगळ्या साहित्याची आनी जानवायेची वळख करून दिली. दानियेलाक हर एक जिनसाच्या दर्शनांचो आनी स्वप्नांचो अर्थ दिवचें देणें आसलें. तांकां आपणा मुखार हाडूंक रायान नेमलोलो वेळ आयलो तेन्ना मुखेल हिजड्यान तांकां नेबुकाडनेझरा मुखार हाडलें. आनी राय तांचे कडेन उलयलो. दानियेल, हनानिया, मिशायेल आणि आजारिया हांचे सारको सगळ्या तरणाट्यां मदें कोणूच नातलो. देखून ते राज दरबाराचे सांदे जाले. कसलेय जानवाई आनी विवेका विशीं रायान तांचे लागीं विचारले जाल्यार ताच्या अख्ख्या राज्यांतल्या जादूगारां आनी मंत्रवादीं प्रास ते 10 वांट्यांनी अदीक हुशार आसले. दानियेल सिरूस रायाच्या 1ल्या वर्सा पर्यंत थंय रावलो.
आमेन.